आज्ञा मानु भावाज्ञानो पुढे सोरा पेटून मॉनिटर करू भावाज्ञानो पुढे सोरा पेटून मॉनिटर करू यानी सेवक भितर सदा युगार दिव्या गायन करू निसाबेते आजी जाया langor patkaci dudoru nisabete aji zaya langor patkaci dudoru बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं आयच्या मिसाचे बरयता पेटयता सोपून केल्ल्या देल्फिना डायस तिका सोंपल्यार एक वरोस पोत्ता त्याच बरोबर सोपून केल्ल्या आंतोनियो मोंतेरो आनी सिस्टर सोकोरा फेर्नांडीस देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता कारिदाद क्रूज कार्दोजो आग्नेलो हेंड्रिक्स आनी बाविला डिसूसा तुऱ्या भाव भयणीचेर देवान आपलो सुभा आशिर्वाद आनी देणी ओतू म्हूण आमी मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटीन देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवंक सगल्या आमच्या पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसोडे मागून म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाक चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां सांबाळ मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Soumya Gagutko Soumya Gagutko Soumya Gagutko Soumya Gagutko Krista Gagutko Krista Gagutko Krista Gagutko Krista Gagutko Soumya Gagutko Soumya Gagutko Soumya Gagutko Soumya Gagutko प्रार्थुया वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो देवाक आमी उबारुया देवा आमच्या बाबा
आमचो संवसार तुजे मांडावळी पोरमणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जा आनी तुजे पवित्र सोबेक सवस्कायची तुजी भोक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येता राज व्हड चलयता सासनाच्या सासना. भाग्यवन पेद्रूचे पयली चिटी वेले वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणली. आमची ताणें वोळ काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपली भुरगीं केलीं आनी असो आमकां जिवो बरवासो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावन नजो तसलें सारकें निश्कलक कदींच भावना तसलें कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोरवण निमाण्या काळार उगडापी जायसर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्साचे उपाद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातून तुमी स्वतोसान मुरगडटल्यात. हे पोरी जशे विनाशी भांगार कसाक लावन तपासतात तशें तुमच्या भावार्थाचे अदीक उंच मोल गमून येतलें. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिसती पडटलो तेन्ना तुमकां वाकाणणी व्हडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना तरी तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळय नासतना ताजेर विस्वास दवरतात देखून उतरां व्हरत्या आनी मोहिमेन भरलेल्या स्वतोसान तुमी मुरगडटात आनी तुमच्या भावार्थांतल्यान उपजतात तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरतात तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती ताचेर संतोसता तांणी ती नियालची. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जिवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. राष्ट्राचे दायज आपले पोरजेच्या हातान घालून आपले कर्तृत्वाचे तिका बोल दाखयता. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणांक स्थापून दिता. पवित्र अर्चीत ताजें नांव ताजी वाकाणणी तोखता नितेकाली. जबाब सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. केदे व्हडे उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो गरीब. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvespo तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो
ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पोरतुवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो सबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणार जावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार देवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कोडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस तोटाकलें. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उटाक सुयेचे भिड्डेंतल्यान वचूंक उदीक सोंपें. ते उदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो, जायते फावटी आमी जाणा आमी इस्कॉलाक शाळेक वेता तेन्ना जायते माद्री आनी पाद्री वोकेशन शेअरिंग करूंक इस्कॉलांनी वेतात. म्हळ्यार आपल्या आपोवण्याची गोवायकी कोण भाशेन आपणाक आपोवणें मेळ्ळें हें भुरग्यां थंय वांटूंक जायते फावटी इस्कॉलांनी वेतात. आनी अशीच म्हाका उगड आसा, हांव 6व्या वर्गान आसतना 6th स्टँडर्डान आसतना एक माद्र भयण आपल्या आपोवण्याची गोवायकी दिवंक आयली. ही माद्र भयण ती तरणाटे चेडूं आसतना एरोप्लेनांतल्यान भायल्या गांवांत ते वेताले आनी भायल्या गांवांत वेता आसतना तिणें आपलें पवित्र पुस्तक उगडलें आनी जेन्ना पवित्र पुस्तक तिणें उगडलें तिका ही उतरां मेळ्ळीं, जाकोबाची चिटींतली ती उतरां, आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचें आसा त्या हाल उपोत्र्याक लागून विलाप आनी रुदन करात. तुमच्यो गिरेस्तकायो कुसल्यात आनी तुमची नेसणां साणशेन केल्यात. तुमच्या भांगराक आनी रुपयाक कोळूम लागल्या आनी ही तांची कोळूम तुमचेर आड गोवाय दितली. जेन्ना ती माद्र भयण म्हणटाली ही उतरां हांवें वाचली तेन्ना आपल्याच भितर हांवें एक प्रश्न केलो, म्हज्या जिवितांतली गिरेस्तकाय, म्हज्या जिविताचो तेवो कितें? देवान म्हाका ह्या संवसारांत कित्याक धाडल्या? ह्या संवसारांत हांव गिरेस्तकाय आपणावन खूंय वेतली, कोरी गिरेस्तकाय म्हज्या जिवितांतली कितें? आनी होच विचार परतून परतून तिच्या जिवितांत तिका खावूंक लागलो. आनी शेवटी ती म्हणटा, आय डिसायडेड टू फॉलो जिजस. म्हणल्यार हांव एक माद्र जावंक हांवें हो निर्णय घेतलो. आयच्या शुभ वर्तमानान एका गिरेस्त तरण्या मनशाची खबर आमकां मेळटा. तो जेजू लागीं येवन विचारता, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर बाबून शुभ वर्तमान सांगता ते भाशेन तो गिरेस्त मनीस आसलो आनीक खूब गिरेस्तकाय आसलेलो मनीस म्हूण शुभ वर्तमान आमकां सांगता. दुसरे सुवातेर तो एक तरनो मनीस आसलो, चड वर्सां ताका जावंक ना जिविताची, पूण तरनो गिरेस्त आसतना लेगून आपल्या जिवितांतले जायती स्वता तो नियाळटा, जायती स्वता तो मानून घेता. पयले सुवातेर एक स्वत मानून घेता तो म्हणल्यार ही गिरेस्तकाय म्हाका सुर्गीच्या राज्याक व्हरपाची ना.
म्हळ्यार ध्यान ह्याच खातीर तो जेजूक प्रश्न करता, सुर्गीच्या राजाक वचूंक हांवें कितें करची गरज? दुसरे सुवातेर तो मानून घेता, हांव सदांकाळ तरणाटो उरपाचो ना, केन्ना तरी हांवें हो संवसार सोडून वचूंक जाय. आनी हो संवसार सोडून वेतलो तेन्ना आनी एक जिवीत आमकां रावता. तर ह्या जिवितान भितर सरूंक हांवें कितें करची गरज? आनी भाव भयणो, जायते फावटी ह्या तरणाट्या भाशेन हे सोत नियाळचे सुवातेर जायते फावटी आमी आमकांच फोटोवन कशीं जियेता. जायते फावटी आमी सदांकाळ ह्या संवसारांत जियेतली कशी गिरेस्तकाय आपणावंक आमी सोदता. आनी ह्याच खातीर ही गिरेस्तकाय आपणायता आसतना आमकां आमच्या जिविताची घडयेक पडोंक ना. आमचे भलायकेचेर आमी आमचें लक्ष धरिना, आमच्या आत्म्याचेर आमी लक्ष करिना, देवाचेर आमी लक्ष घालिना, देवाच्या आज्ञाचेर हें लक्ष घालूंक आमी सोदिना. आनीक कांय बरीं उतरां बाबून पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटात. थंय आमकां मेळटा, देवा म्हाका इतलो गिरेज करिनाका की हांव तुका विसरूंक पावूं, आनी म्हाका इतलो गरीब करिनाका की हांव तुजेर आडलो. Lord, do not make me so rich that I may forget you, and do not make me so poor that I may curse you. म्हळ्यार बाबून जायते फावटी ही गिरेस्तकाय देवा सोरची पावूंक आमकां जायते फावटी अवघड जाता. दुसरे सुवातेर बाबूनो हो तरणाटो सांगता ते भाशेन तो आपल्या धर्माचे सगळे कायदे पाळटलो, पूण कितें ताका उणें आसलें काय? कितें जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव कर. जेजूचो पाटलाव करूंक तो कुडीक विसरलो. तो आपले गिरेस्तकायेक लोबदून आसलो. ह्याच कारणान जेजू आपलो देव आनी दोनी म्हूण तो विचारलो. आनी ह्याच खातीर जेजूक प्रश्न करता तेन्ना तो ताका म्हणटा, गुरुजी, हांवें सासणाचें जिवीत जोडूंक कितें करचें? म्हळ्यार तो देव म्हूण घोडेक तो मानून घेवंक विसरता. आनी ह्याच खातीर तो ताका दोनया म्हणचे सुवातेर घोडेक तो ताका गुरुजी म्हणटा, वन ऑफ द टिचर्स. म्हळ्यार सोबार गुरुजी आसले तांतलो मदलो जेजू एकलो गुरुजी. आनी बाबून ह्याच खातीर जेजूचो पाटलाव करूंक तो विसरता. आनी जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार कितें काय? जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार जेजूक आपल्या जिविताचो माज करप, ताच्या आज्ञा प्रमाणे चलप, आपली गिरेस्तकाय देव सांगता ते भाशेन ताचो वापर करप, दुसऱ्यांकूय ती वांटप, हें जावन आसा जेजूचो पाटलाव करप. सगळींच गिरेस्त आसुल्लीं मनशां स्वर्गा राज्यांत वेचिनात अशें जेजू म्हणना. जायतीं मनशां गिरेस्त आसात ह्या संवसारांत, पूण देवाक जायते भाशेन तीं जियेतात. जेजूचो पाटलाव करून तीं जियेतात. जेजू सांगता त्या उतरा प्रमाणे तीं चलतात. तर बाबूनो, येशू वर्तमान सांगता ते भाशेन हो तरनो मनीस जायतें बरें करतालो, पूण दॅट वॉज नॉट इनफ फॉर हीम टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. जायते फावटी आमी म्हणटा आमी बरें जिवीत जियेता, पूण हें बरें जिवीत जियेता तें आमकां स्वर्गार वचूंक पावतलें काय? विल इट बी सफिशंट फॉर अस टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड? हाचेर बाबून आमी प्रश्न करूंक गरज, हाचेर आमी लक्ष घालूंक गरज. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या अल्तरार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर आमच्या जिवितांत कितें गरजेचें, कोणाचो आमी पाटलाव करचो, ह्या विशीं आमचें लक्ष ओडूंक आनी ताचेर नियाळ करूंक ताची कृपा आनी बळ आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया, मातयेचे भांगार करून C24 पान 30 आनी 8, C24 पेज 38. Matycie भांगार करून Szukaj którego cudra, Marydu nam przyczyny, Banka kor powidro dnia, do
वरदान तुका वंदन आमचें वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोतवेदा देवाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, तुजी भोक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो घोवाचो उंडो दाकाचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भोक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताच्या पुनर्जोडपण पुरगोडटा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्या कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolaraco, Sorvespor tu. Povit, 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 Dolaraco, Sorvespor tu. Sorgami sonsar volja, tuja Usorgi, tuga soizo. Sorvesporaci, nami jeda tagazo. Usorgi, tuga soizo. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाचीचो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या चिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदका दिवन बाबार्थाचो गूट परगोटया. सोमया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जोडपण आमी परगडटा. तुज्या येण्याक आमी ओते. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर
तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेस्परा तुझे चाकरा देल्फिना अंतून आनी सिस्टर सुकोर हांची काकूत कर. ताका तूं ह्या संवसारांतली आपोवन वेली. जशी बावतिजमा वरवीं जेजू बाराबर ती मेली तशेंच आतां ती जेजू बाराबर पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणांचो बोरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन मांडून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे आमचे माय संगती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून धर्मृत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसार जाता. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडदिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुपाकी. म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा. जेजू मोजा जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D16 पान 50 आणि 5 D16 पेज 55. Jezu moja i kon mozot mon Muszam zalian do ciebie drodze twi Dori duce darismo martore Maka to
Jezusie, tuka się brałta, tudzie żywaj, Gospod zmagacił nam. सुकली उभी राहूया. प्रार्थुया. काकलूत सारा बापा सोडवून दितोल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जिवितातूं उजवाडातूं शेवटाचें गायन गावुया. K4 पान 141. K4 पेज 141. तुझे जीवित मागावो, तुझं जीवित मागावो, उजवाडाच्या उजवाडातूं, उजवाडाच्या उजवाडातूं, तुझोच उजवाड म्हाका लागो, तुझ उजवाड म्हाका लागो. वाचुऱ्याच्या सांगात्यातूं, वाचुऱ्याच्या सांगात्यातूं, बाबा सोडशील म्हाका पावो, जिविताच्या जिवितातूं, जिविताच्या जिवितातूं, तुझे जिवीत म्हाका लागो, तुझ जीवित म्हाका लागो. उजवाडाच्या उजवाडातूं, उजवाडाच्या उजवाडातूं, तुझोच उजवाड म्हाका लागो, तुझ उजवाड म्हाका लागो.